ना गोरबोटी कोट सांबाळून दवरता तसोच एक मोगाड बापूय घोराबो सांबाळता आपल्या कुणे करून भुरग्यांक सगळे सुख दिता एक एक गोडी फामिलीचे जितीत आसता आतुश म्हणल्यार ताका वळखतात आंतोनियो झेवियर लामारिटान सोजा नांव 26 ऑगस्टाचेर 1965 वर्साक जल्मलो म्हाका जाणा ताचो गांव मोगाचो पूत पाय क्रिस्तांव मायाकान जेलाचो सोदांच केले ताचे इस्तिमोसांव आतुशा पुरबायेचो बावसो बावणाचो तिसरो वतलो 4 भयणो आनी 3 भाव गव्हर्मेंट सर्वंट रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट फेरीन कॅप्टनाचो करता तो वाव सॅक्रिफीस केले सांबाळून घोराबो आपलो 7 मे 1994 गॉडफ्री तांकां जार जालो सांगातान रावोन आपलो घोराबो सांबाळलो आलिशा जसी जल्मोन उजवाडकारांत आयलो आपुरबायेच्या दोनूय दुवांक वाडयली गुणांनी आनी रेस्पेदान आलिशा नर्स जसी फॅशन डिझायनर जाली तांच्या पोऱ्या नशिबान गोरकांनीचो चड मोगा तुश तो करता राणी पोरीं दवरल्या ती कागारान मागता तितलें दिलें दुवांक करूंक ना उणें प्रिन्सेसा पोरी सांबाळली जिवितान आपुरबाय बावयणाची फामिली पासत राजी फुडो करूंक वादळ आनी ब्रायन मेवलो आलिशा काजार जावून रावता जसी काजार जावन जावूय टोनी येवून मोगसेंजियोचो ल्हान उस्ताद सांबाळलो देखून बावणाच्या भुरग्याची आपुरबाय करता मोग दिवून आस्त्या मुक्का मोडाचो आदाराक पावपी बरेपण शिपडावंक सोबाव व्हरतो आयज आतुश आपल्या जिवितान साठवो जोन दीस खुशालकायेन मनयता आयज ह्या खोशेच्या नादार गोरकान आलिशा जसी सेंजियो तुका कांतार भेटयतात विसरोंक जावचें ना तांचे पासत त्रास काडलेले आनी त्याग केलेले म्हणून म्हणटात जशी तुवें तांकां सांबाळली तशी तुका सांबाळटली म्हणून ती सांगता गोरकान दुवो जावय सेंजियो ओदीक वर्सां मागोन तुका जल्माची पोरबी दितात बरी सावूत गोठाय आनी भलायकी फावो जावूंक तुका सगळी आवडेतात मोग सांगतात तोनीचो वेलंकनी मायचो तांचो आशिर्वाद तुजेर ती मागतात मोग सांगतात तोनीचो वेलंकनी मायचो तांचो आशिर्वाद तुजेर ती मागतात दाडा तुजो हांसो आमच्या दिसाक उजवाड हाडटा तुजी उतरां आमकां आशिर्वाद दिता तूं आमच्या फामिलीक देवाचें एक व्हड देव देवान तुका सदांच राखो आनी सांबाळो थँक्यू फॉर बीइंग एन अमेझींग डॅड दाडा तूं आमच्या पयल्या पांड्याक सावन व्हडले सोपोन मेरेन आमच्या सांगाता आसा आमचे पासत जायते कोश्ट त्रास तूं काडटा बीइंग योर डॉटर इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड कूड गिव अस Thank you for being our everything, Dada. Dada, तुझी हाजीर म्हज्या जिवितान जायते बदलाव हाडटा. I'm truly grateful for everything you do. You are someone I have always looked up to. I'm lucky and proud to be your nephew. Thank you for being such an inspiring Dada.